जो गोवा आणि कर्नाटका बॉर्डर आहा थंयच्यान जो रस्तो आडयला आणि जेजे वायडनींग करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा तेका लागून प्रॉपर सायनबोर्ड्स लावना आणि सायनबोर्ड नाशिल्ल्या कारणान लोक थंय जंक्शना पर्यंत वयतात, बॉर्डरी कडेन रिटर्न येतात. इंटिमेशन नहीं, हम टूरिस्ट हैं। ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम है ना. गाडयांक खबर आसना. आतां पळय एक गाडी गेल्या कर्नाटका, ही आतां गाडी वयर वचून परत येतली. सो गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय आसलें, एटलिस्ट एक खांडेपारा नाल्यार तिस्कार तरी एक बोर्ड मारून स्टॉप करपाक जाय. आणि तशेंच जी आतां बाजारपेठ आहा मोल्या मार्केटांतली तेंची वेवस्था अशी जाल्या की तांकां कांयच गिरायक ना. ते म्हणटात जर सपोज हे गाडयो हांगासर बंद जाल्यो जाल्यार फाल्यां सकाळीं उपासमारीची पाळी येतली. तेंच्यांनी टोटल बंद केला कळ्ळें. ते एक सायडीन तरी तेंच्यांनी ट्रॅफिक दवरूंक जाय चालू थोडे तरी कळ्ळें. जेवणाचे पळय गिरायक पळय आसा ते आमचे टोटली आतां गेल्ल्यान जमा. आमची जे भुरगीं जी आहा स्कॉलाची ती हांगसून फोंडा पणजे वयता. हांगा ट्राफीक मेन म्हणल्यार प्रायवेट व्हेकल्स कांयच ना. कदंबाचेर एसटीचेर डेली येवपाची जी टिचर्स येता आमची अभिनव विद्या मंदिर, VP मोलेम, फर्स्टकाटा, धाटफॉर्म, जी फोंड्याच्यान टिचर्स येता ते टिचर्स ऑलवेज कदंबाचेर येता. पण आतां कदंबा नसल्या कारणान ते भुरग्यांक न्ही शिकोवपाचो मोठो प्रश्न तो एक जाला. आमची गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आमची कमर मोडलेली आसा बारा खातीर. सेकंड आतां हायवे बंद केल्लो. आज आमकां मोल्यान इतली परिस्थिती बदला, फाल्यां उपाशी मरपाची भुरग्याचेर नाल्यार लोकांचेर परिस्थिती येयल्ली आसा. राम रोया मैल हो हांगसरल्यान हद्दपार गेलो तेन्ना सुद्दां म्हाज्या बापायन ताका कॉफी दिल्ली आसा. तेन्नाच्यान आमच्या हांगा हॉटेल आमचो धंदो चलता. अशी केन्नाच परिस्थिती वयना रस्तो बंद जावन. हो रस्तो बंद जाल्ल्या कारणान टोटल आमची उपजिविका कितें आसा तें बंद पडपाचें आसा. तो कुळे स्टँड आसा तो एक रोड जाय सर मोले दवरचो, कित्याक त्या कारणान बाजारकारांक तेजो फायदो जातलो. दोन स्टेटी इफेक्ट जाता तेन्ना दोन्ही स्टेटी राज्यान ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जे ऑलमोस्ट टू रामनगर पर्यंत जे बंद केला तो खंय तरी लँड एक्वायर करून सायडीक रोड करून लोकांक गाडी जे व्हेकल लायट व्हेकल आसा ताका येवपाची वेवस्था करची. आणि आमकां हांगासर मोल्या म्हणटा तो आनी ऑलमोस्ट हांगा बरो प्रॉब्लेम जाला. हे जे हांगाचे सेटलमेंट जे आसा ते नोडल सेटलमेंट आणि हांगाची उदरजीविका म्हणजे लायवलीहूड जे लोकांची आसा ती फक्त हायवेचेर आसा. गव्हर्मेंटान कितें तरी लक्ष घालून तेंच्या खातीर कितें तरी करचें. जावं दूधसागर जो थंय हें आसा बस स्टॉप आहा तो हांगसर हाडून हांगसरल्यान गाडयो ट्युरिस्टांक दूधसागर वॉटरफॉलाचेर सोडच्यो. मोले साकून स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू.